मोपा लिंक रस्त्या लागसार एका दादल्याक अपघातान मरण आयल्या उपरांत वातावरण बरेच तापिल्लें. आतां मयताच्या फामिलीक मोबदलो दिवपाचें कंपनीन आश्वासन दिल्या उपरांत वातावरण नियंत्रणांत आयलां आनी थळाव्यांनी ताची कूड व्हरपाक मान्यताय दिल्या. सुके कुळान दारगळे मोपा लिंक रोडाच्या बांदकामा लागसार ट्रकान एके स्कुटरीक टायरा पोंदात चिड्डून एकल्याक जाग्यारूच मारून उडयल्ले. फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी जमाव घालीत 2 क्रेनी लासून उडयल्यो. जो मेरेन मयताच्या फामिलीक कंपनी मोबदलो दिना तो मेरेन ताची कूड हालोवपाक थळाव्यांनी विरोध उक्तायलो. मजगतीं काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान घडणूक थळार भेट दिली आनी घडिल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघाता खातीर सरकाराचेर फोग काडलो. आज ही दुर्घटना हांगा जाल्या अत्यंत दुखाची गोष्ट आसा. आमी जस्ट ते ताचे चले पुलीस स्टेशनार वचून मेळून आयले. वायट इतलेंच दिसता की आज एक कोणाचो जीव गेला आनी स्थानीक आमदार आपूण एक सुप्रीम कोर्टाचो जज जाल्ल्याच्या नात्यान जर पुलीस स्टेशनार बसला आनी मांडवाली करता. अरे ज्या मनशाचो बापूय गेला त्या मनशाची मेंटल स्टेट कितें आसतली हाचो विचार करात. आज हो सरकार गोंयच्या नागरिकांक कसो त्रास करता सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. 2 आठवड्या पयलींच्यान जी तांणी जी फायन चालू केला, आज तूं बेल्ट घालना तुका फायन लायता, लायट पेटना फायन लायता, हॉर्न चलना फायन लायता. हांव ह्या सरकारा कडेन पुलिसाक पयलो प्रश्न विचारपाक सोदतां की हो जो ट्रक आहा पळय ताची तुमी परिस्थिती पळया, ताजो फाळको खंय आहा, ताजे मड फ्लॅप खंय आहा, मग सायडीन राव रे, ताजो फ्लॅप खंय आहा फाटले, ताज्यो लायटी चलता, ताची नंबर प्लेट खंय आहा, नंबर प्लेट ना सर तेका. दुसरे फुडल्यान वचून पळयात तो MH07 ट्रक. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारता की हो ट्रक रजिस्टर्ड आहा गोंयान. भायल्या स्टेटीचो जर तर कमर्शियल व्हेकल जर तर दुसऱ्या स्टेटीन चलतलो जाल्यार तो स्थानीक रोड टॅक्स भरपा जाय. भरला ती पयली चौकशी करून. दुसरे जेन्ना हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्या कॉन्ट्रॅक्टान 100 कंडिशनां आसा. कितें आसा? सर्व्हिस रोड जावपाक जाय, इंटरसेक्शनाक पयली अरेंजमेंट आसा, इंटरसेक्शनाक अरेंजमेंट कशें काम करपाक चालू दिलें. म्हणजे तुम्ही गोंयकारांक मारीत रावतले आणि आमदार वचून पुलीस स्टेशनार सेटलमेंट करतलो. पुलीस स्टेशनाचेर जाले ज्या सेटलमेंटाक PI आनी आमदार जबाबदार आसा. ह्यान फुडें जर आनी कितें घटना घडल्यो किंवा तेंच्या फॅमिलीन आनी कितें डिस्प्यूट जाले जाल्यार पूर्ण जबाबदार PI आनी MLAच आसतलो. आनी ह्यान फुडें सांगता म्हाका अशें रिक्वेस्ट करूंचे दिसता MLAक ह्या संपूर्ण मतदारसंघात जे ॲक्सिडंट जातले तेजे सगळे सेटलमेंट तेणी करूंक जाय. कारण ह्यो अशोका बिल्कोना खातीर तो फुडें येयल्लो आसा आयज अशें दिसून येता. जे बारीक ॲक्सिडंट जाता तेवूय सेटलमेंट करपाक जाय, तांकांय सुद्दां तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेशन न्याय दिवपाक जाय. हे आमकां आतां हांव पळयतलो हें फुडें.